गोयात मान्सून दाखल झाल्यार 10 दीस पुराय जाले, मात जाय तसो पावस पडना. देशभर अल निनोचो प्रभाव आसा. अगर लार्ज स्केल में भी हम देखेंगे तो गोवा रीजन के ऊपर अभी तक हमारे पास -60% रेनफॉल हुआ है. दैट मीन्स अगर हम देखेंगे तो 450 अगर रेनफॉल होना चाहिए था, तो अभी तक हमने 160 ही हमको रेनफॉल मिला है. मजगती विषयी आमी NIOचो निवृत्त मुख्य वैज्ञानिक रमेश कुमाराक गाठलो. ताचो अभ्यास असो. एल निनो म्हंगेले एक ईस्टर्न इक्वेटोरियल पॅसिफिक ओशनाक थंय एक वार्मिंग चमकता. ते वार्मिंगाक वाकर सर्क्युलेशन म्हणून आसा. एक सिंगल सेल वाकर सर्क्युलेशन आसा. त्या वाकर सर्क्युलेशन एंड हॅडली सर्क्युलेशन हे दोन्ही इम्पॉर्टंट आसा आमच्या मॉन्सुना लागून. हे येयले जाल्यार आमच्या त्या मॉन्सुनाल इफेक्ट जाता. 1997 तो वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट एल निनो आसले. तेच वर्साक आमकां पॉझिटिव्ह इंजिन्युएशन डायपोल म्हणून आसा. हे पॉझिटिव्ह इंजिन्युएशन डायपोल आमचे एल निनोच्या प्रभावाक सप्रेस केले. ते लागून तांकां आमकां 1997 वाज एक्चुअली नॉर्मल ऑर एक्सेस मॉन्सून रेनफॉल पडले. बट आय वूड से गोवा शुड बी ऑल रायट. आमच्या मॉन्सुनान तो पीक मॉन्सून मास आसा जुलय एंड ऑगस्ट. ते 61% जो सिजनाचो पावस तेच दोन म्हयन्यान जाता. सो आय पर्सनली फील इट शुड ओके. बट नाव इफ वी थिंक ते पॉझिटिव्ह आयओडी येयले जाल्यार वी आर ऑल रायट. नाल्यार मेलो वॉटर एक्चुअली वी आर नॉट रिचार्जिंग करना आमी. अनफॉर्च्युनेटली एवरीबडी वी वॉन्ट टू पुट कॉन्क्रीट. उदक वचना न्ही. ग्राउंड वॉटर ऑलमोस्ट झिरो. सो बेसिकली द ग्राउंड वॉटर रिचार्जिंग इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग. मजगती गोंयच्या धरणांनी तळ गाठलो. डाटा मेळटा तो असो. अंजुने धरणात फकत 9.95% उदकाचो सांठो. तिलारी 30% जाल्यार साळावली धरणात 27% उदक. आमठाणे धरणात 51.86%, पंचवाडी 19.38%, चापोली 40.47% जाल्यार गव्हाणे धरणात 44.11% उदक आसा. इतले मजगती WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा साळावली धरणात खंय 15 दीस जाल्यार अंजुने धरणात 10 दीस पावतले इतले उदक आसा. साळावलीच्या डॅमाक आमचे कडेन कमीत कमी 1.5 म्हयन्याचे उदकाचो स्टॉक आसा. फक्त प्रॉब्लेम जे आशिल्ले मातशें तें अंजुना. आतां हांव येवचे पयलीं पणजेच्यान येवचे पयलीं फोन केल्लो वाटेर म्हाका म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे हांगसरल्या महाराष्ट्रांतल्यान जो कितें थंय पावस पडलो ते हातूंतल्यान न्हंयचें उदक पास पयलीं तें उदक विर्डी न्हंयचें उदक आमच्या पडोवसे ट्रिटमेंट प्लांटाचेर पाविल्लें आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा रिव्ह्यू बसका घेता. मीटिंग कितें घेता तुमी सांगलें ते बोरवेलाचेर टोटल रिव्ह्यू घेता आनी मागीर सांगता हांव आतां सांगता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.